एक फिश मार्केट सेटअप जाल्या आणि ताजे सायडीन एक पिकअप पार्क करता सगळे. आता हे लँड 32/2 जी आम्ही तितलीच कंप्लेनां घातली. एवरी ग्रामसभा ते टॉपिक वयर चढता थिंगा लँड फिलिंग जाल्ले आहा आणि ती मॅटर ट्रायल कोर्टान आसा. मी आता एनओसी दिला विच इज लायक ओपन एनओसी बिझनेस म्हणून घातला. काय टायप ऑफ बिझनेस मेन्शन करूंक ना म्हण तेणी इन्स्पेक्शन करूंक ना आणि हे कोर्टान आसतना तेणी सांगलेले तेमी आता एनओसी दिला ट्रेड लायसन्स दिला. हे ट्रेड लायसन्स आता दिला ते आसा इमिलिया अल्फॉन्सो म्हणून. इमिलिया अल्फॉन्सो इज वायफ ऑफ द डेप्युटी सरपंच लेस्ली दोरादो आणि हे लेस्ली दोरादो आता डेप्युटी सरपंच तेंचे इरेग्युलरिटीज आहा त्यो ते रेग्युलरायज करून भोंवता वेन द मॅटर इज ऑलरेडी इन द कोर्ट. आम्ही एज मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आमी हिंगा एकठांय जाले दाखोवपाक आनी सांगपाक आमचे पंचायतान इरेग्युलरिटीज कितले जाता त्यो. हांव एक गोष्ट सांगूंक सोदतां. 32/1 and 2 हांगा लँड फिलिंग जाल्लें आनी हे लँड फिलिंग जाल्ला तेन्ना आमी क्वेश्चन करता तेन्ना गेल्ले ते ग्रामसभेक तेणी सांगलें आमकां हे सब ज्युडिस आसा आनी तेजेर उलोवपाक दिवंक ना. हे फावटी आमी ग्रामसभा गेले तेन्ना ते आमकां कळून येयले तेच प्लॉटाचेर तेणी इन्स्पेक्शन कांय करिनासतना लायसन्सीस इश्यू केले बिझनेस चलोवपाक नॉट स्पेसिफाईंग वॉट टायप ऑफ बिझनेस दे हॅविंग or that person will be doing business over there. So ही एक गोष्ट. हेच्या भायर जायत्यो आमचे गांवांत जायते कन्वर्शन जाता जायते जाता तेजेर कोण उलयना कांयच खबर काडना. ग्रामसभा इंचाल जाल्यार सरपंच उबी रावता आनी आमचे उलोवप चड जालें म्हणटकूच डेप्युटी सरपंच उठता आनी मिटींग बंद म्हणटा. These people, the body is supposed to then ratify it and send it to the concerned authorities. That is not happening. In fact, 2 Gramsabhas back, he stopped them. He said, where are the proposals? What have we done with them? They said, we have it down. Then we said, okay, we are stopping. Then the Gramsabha, bring all the documents on top. When they came after 2 weeks, nothing was done. Because as it is, they have not moved the resolution of the Gramsabha further up. They have not even ratified it. This is the state of affairs. I think the BDO and all should take very strong action on the panchayat.